भारत देशाक स्वातंत्र्य मेळ्ळ्यार 73 वर्सां पुराय जातात. त्या 73 वर्सांनी देशांतल्या लोकांनी कितलींशींच सरकारां पळयल्यान. अंदूच्या स्वातंत्र्य दिसाक खूब म्हत्व आसा. देश स्वतंत्र जाला तेन्नाच्यान जम्मू काश्मीराच्या मुद्द्याचेर वाद चलतालो. केंद्रान नरेंद्र मोदीच्या मुखेलपणा सकयल सत्तेचेर आशिल्ल्या सरकारान जम्मू काश्मीर भारत देशान विलीन करून एक व्हड काम केलां. केंद्र सरकार देशाक एक उंच पावंड्याचेर व्हरपाच्या मार्गान मुखार वता, अशें उलोवप मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान स्वातंत्र्य दिसा निमतान पणजेन झेंडावंदन केल्या उपरांत केलें. की सगळ्यात पयली हांव याद करता ह्या स्वतंत्र लढ्यात ज्यांच्यानी आपली प्राणाची पर्वा न करता आपल्या प्राणाची आहुती दिली, आपले रक्त सांडले, त्या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक हांव वंदन करता. हांव तांच्या समोर नतमस्तक जाता. आज आमी पुराच्या तडाख्यात सापडलेले गोंय राज्य आणि भारत देश हे करता आसतना कितल्याशाच जाणांक आपलो प्राण गमोवचो पडलो. गोंयांतूय बी आमी पुराची हानी भरून काडटा आसतना सगळ्यांनी आमी विशेष करून म्हणटले की विशेष करून आमकां संरक्षक तटदल आणि डिझास्टर मॅनेजमेंट स्वयंसेवी संस्था ह्या सगळ्यांनी ह्या हातूंतल्यान मदत केली. ही खूप मोठी मदत. आमी त्यांची मदत ही केन्नाच विसरपाक शकचे ना. आमी सगळे जाण आज 15 ऑगस्ट मनयता. 72 वर्सां पुराय जाली हो देश स्वतंत्र जावन. आमी पळय ह्या ब्रिटीश राजवटींतल्यान 72 वर्सां मुक्त जाल्ली आसा. आमकां ह्या जुलमी राजवटींतल्यान मुक्त जाल्या उपरांत मित्रांनो, आमी जेन्ना देश पूण संकल्पना पळयतात तेन्ना जल थल आकाश, पशु पक्षी मनुष्य भाषा संस्कृती ह्या सगळ्यांनीच एक जर आमी विचार केलो आसत, एकत्र हाडलो आसत जाल्यार ताका देश ही संकल्पना संभावना दितले. भारत देश हो नाविन्यपूर्ण समृद्धी विकासाच्या वाटेत वयता आसतना आमकां सगळ्यांक दिसता. कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत आणि गुजरात पासून अरुणाचल प्रदेश पर्यंत असो हो विविधतेने नटलेलो धर्म जात पंथ विविध भाषा विविध जीवनशैली ह्या सगळ्या भारतीयत्व हे एकाच सूत्रात नटलेलो असो हो देश आसा. आणि भारतीयत्व ह्या एकाच सूत्राच्या बाबतीत आमी सगळे संघटीत आसा. आणि हेच भारतीयत्व जपपा खातीर आमी सगळे सदोदीत प्रयत्न करीत आसता. सन 2014 सालांत आमी पळयता की वर्तमान आणि भविष्य सकारात्मक कलाटणीक दिवपी आमच्या देशात पयलीच फावटी नरेंद्र मोदी नावाचे एक आश्वासक नेतृत्व मेळ्ळे. आणि तांच्याच अथक परिश्रमांतल्यान आणि बुद्धी चातुर्यातल्यान ह्या देशाचे जागतीक पटलाचेर अनन्य साधारण महत्व जे आसा आमकां प्राप्त जालें. आणि ताचोच परिणाम म्हणून आमी पळयता की परत एकदा की तांकां मोठे मताधिक्य जे आसा हे पंतप्रधानाक मेळोन परत एकदा ह्या देशाचे पंतप्रधान म्हणून ते आमच्या समोर परत एकदा आयले. आणि तोच विश्वास सार्थ करपा खातीर सगळ्यांच्या मदीं समानता हाडपा खातीर आमी जेन्ना पळयता की ह्या देशाच्या घटनेत तांच्यांनी 370वें कलम आणि 35A हे रद्द करून आमी खऱ्या अर्थात आमी म्हणटा की भारताचें सार्वभौमत्व जे टिकून दवरलें ते काश्मीर ह्या भारताचो अविभाज्य घटक हो पयलीच फावटी जालो. आणि देशाक संपूर्ण स्वातंत्र्य हे पयलीच फावटी आमी म्हणटा मेळ्ळें. ह्या 3 तलाक बिल पास करता आसतना आमी पळयता की सगळ्या स्त्रीक समानत्वाचो हक्क जो आसा हो पयलीच फावटी प्राप्त करून दिलो. आणि हे सगळें करता आसतना ह्या देशात आमी एक विधान एक प्रधान आणि एक विधान हो खरो नारो जर केन्ना फावो जालो आसत जाल्यार तो 5 ऑगस्ट 1919 साली. तर आज पर्यंत ह्या देशात ह्या पद्दतीचो नारो केन्नाच येवंक नाशिल्लो. खरें स्वप्न जर साकार जालें आसतलें जाल्यार तें म्हणजे म्हाका दिसता आमचे सरदार वल्लभभाई पटेल, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय, डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी आणि अटल बिहारी वाजपेयी हांच्यांनी एक विधान एक विधान आणि एक प्रधान हो नारो सफल जावपा खातीर तांच्यांनी केल्ले प्रयत्न खरे फळाक आयले हे म्हणपाक काय हरकत ना. आमचो गोवा हो पयलेच फावटी म्हणजे जरी आमी 1961 गोंय मुक्त जाले आसतले आमी 14 वर्सां आमी फाटीं उरले. हो देश स्वतंत्र हो गोवा देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत आमी 14 वर्सां उपरांत ह्या देशाच्या आमकां भारतीयत्वात सामील जावपाचो 14 वर्सांनी उशीर जालो. तरी सुद्दां खंयसरूच गोंयकार हे फाटीं पडूंक ना. प्रत्येक गोंयकाराने आपले भारतीयत्व जपपा खातीर सदोदीत प्रयत्न हे चालूच दवरले आणि ते सदोदीत आणि त्या भारतीयत्वात ते विलीन जाले. आमी म्हणटा की
गोंय मुक्त जाल्या उपरांत पयले मुख्यमंत्री श्री स्वर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्यानी खरी लोकशाहीची पाळामुळा हांगासर घट्ट केली आणि खरे गोंयकारांक जर आमी गोंयकारांच्या विकासाची मुहूर्तमेढ जर तांच्यांनी लायली आसतली जाल्यार ती प्राथमीक शाळा गांवागांवांत सुरू केली आणि प्रत्येक गांवांतल्यान उदरगत जी सुरू जाली आसतली ती भाऊसाहेब बांदोडकरांच्याच कारणान आणि ताच्या उपरांत आमी जर याद करतले आसतले जाल्यार स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर खरे ह्या गोंयचे आधुनीक शिल्पकार जर कोण आसत जाल्यार ते मनोहरभाई पर्रीकर आसतले गोंयाक फुडल्या 25 वर्सां खातीर लागपी इन्फ्रास्ट्रक्चर हाची मुहूर्तमेढ जर कोणी रोयली आसतली जाल्यार ते स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी ही खरी आमकां ज्या पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जाय आशिल्लें त्या पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपा खातीर तांच्यांनी ताची मुहूर्तमेढ ही रोयली आणि ताकाच लागून आज गोंयांत पुराय इन्फ्रास्ट्रक्चर हें पुराय जाता अजून एक 2 वर्सांच्या भितर गोंयाक जे जाय ते सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर पुराय जाता आसतना दिसतलें आणि हे सगळें करता आसतना म्हाका दिसता गोंय राज्यांत अंत्योदय तत्वाचेर सरकार चलोवपा खातीर आमी हांगासर हांव म्हाज्या सयत गोंय सरकारांतले सगळे मंत्री आमदार हे अंत्योदय तत्वाचेर सरकार चलोवपा खातीर सदोदीत प्रयत्न करत आसतले आमी जेन्ना अंत्योदय म्हणटा तेन्ना ह्या समाजाच्या घटका पर्यंत जे कदाचित आमचो अपंग भाव आसतलो विधवा भयण आसतली जाच्या पर्यंत कोणूच पावना ताच्या पर्यंत सरकार पावपा खातीर ताच्या पर्यंत सरकारी येवजण्यो पावपा खातीर आमकां मदत जाय ती तुमची सगळ्यांची म्हज्या पत्रकार भावांची सगळ्या लोकांची सवेस्तांची ह्या सगळ्या अंत्योदय घटका पर्यंत पावपाक तुमी सदोदीत आमच्या बरोबर रावतले ही आशाय हांव व्यक्त करता आणि हे सगळें करता आसतना आमी म्हणटाले की राष्ट्रीयत्वा कडेन वचपा खातीर आमी पुराय तरेन प्रयत्न करप हे अत्यंत गरजेचें आसा आणि हेच खातीर आमी जेन्ना म्हणटाले की मी देशातला देश माझा हे म्हणप अत्यंत गरजेचें आसा आज ह्योच भावना आमकां कमी जाताना दिसता जेन्ना म्हाजी उदरगत जातली तेन्नाच देशाची उदरगत जातली त्या खातीर प्रत्येक युवकान म्हाज्या उदरगती खातीर प्रयत्न करप हे अत्यंत गरजेचें आसा आणि प्रत्येक युवकान स्वकर्तृत्वाचेर फुडें येवप हे अत्यंत गरजेचें आसा हांव सगळ्या युवकांक आव्हान करता की तुम्ही स्वकर्तृत्वाचेर फुडें येयात की नक्कीच तुमच्या प्रगतीच्या बरोबर ह्या देशाची प्रगती जातली आणि तेच करपाक म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी फुडें येवपाची अत्यंत गरज आसा आणि हे सगळें करता आसतना म्हाका दिसता आमी नवभारत निर्माणाच्या दृश्टीन आमकां माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन जो उलो मारला त्या नवभारताच्या दृश्टीन आमी वयता आसतना गोंयांतल्या प्रत्येकान आमी फुडें सरचप गरजेचें आसा हांव जरी मुख्यमंत्री जालो आसत जाल्यार सुद्दां हांव सांगता ह्या राज्याचो मुख्य सेवक आसा आणि ह्या राज्याचो मुख्य सेवक असल्या कारणान ह्या राज्याचे प्रत्येक सरकारी अधिकारी आसतले सरकारी नोकर आसतले ह्या राज्याच्या जनतेचे ते सेवक आसा आणि त्यांच्यानी त्याच पद्दतीन सेवा बजावप हे अत्यंत गरजेचें आसा आणि ही सेवा बजावता आसतना कोणीच खंयसर कमी पडचो न्ही हें म्हाका दिसता आणि ताका लागून भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिवप हें आमचें कर्तव्य आसा आणि तेच भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन ह्या गोंयच्या जनतेक दिवपाच्या खातीर आज हांव शपथबद्ध जाता आणि नक्कीच हे भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सगळ्या पर्यंत आमी पावयतले हाची हांव आशाय व्यक्त करता आणि ह्या नवभारत निर्माणा खातीर आमी म्हणटले की भ्रष्टाचार मुक्त आतंकवाद मुक्त गरिबी मुक्त कचरा मुक्त आणि भारतीयत्व युक्त अशा पद्दतीचें आमकां प्रशासन दिवप हें अत्यंत गरजेचें आसा आणि ते प्रशासना खातीर म्हजे सहकारी आसतले किंवा म्हजे सरकारी अधिकारी आणि बाकी सगळे जाण हे सदोदीत आमकां सहकार्य करतले आणि त्याच सहकार्याच्या भावनेन म्हाका दिसता हे राज्य प्रगती पथाचेर व्हरपा खातीर हे राज्य पुराय देशांत 1 नंबराचेर व्हरपा खातीर सगळ्या क्षेत्रांत शिक्षण क्षेत्रांत आसतले आरोग्य क्षेत्रांत आसतले किंवा आमी म्हणटा युवकांच्या नोकरीच्या बाबतींत आसतले सगळ्या बाबतींत फुडें व्हरपा खातीर सगळ्यांचे सहकार्य लागतलेच पण हातूंतल्यान युवकांचो पॉझिटिव्ह मायंडसेट पॉझिटिव्ह एटिट्यूड हे आसप अत्यंत गरजेचें आसा आणि ते जर आमी केलें आसत जाल्यार नक्कीच ह्या देशांत हे राज्य नंबर 1 चे करपा खातीर तुमच्या सगळ्यांचे हांव सहकार्य मागता तुम्ही सगळे जाण ह्या राज्यातले सगळे माझे 15 लाख लोक जे आसा हे सदोदीत सहकार्य करतले हे राज्य 1 नंबराचेर व्हरपा खातीर त्या सहकार्याची अपेक्षा करता आणि राष्ट्रीयत्वाच्यो भावना ह्यो सदोदीत सगळ्यांच्या मदीं सदोदीत आसच्यो ही अपेक्षा करता आणि म्हणजे भाशण सोंपयता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता की जाहीर करपा खातीर आमच्या प्रेसिडेन्शियल मेडल्स राष्ट्रपती पदक हे आमचे जेंका फावो जाला ताची नांवां आज हांगासर घोशीत करता श्री अरविंद गावत सुप्रिटेंडंट ऑफ द पुलीस हांकां राष्ट्रपती पदक फावो जाल्लें आसा पुलीस मेडल फॉर द मेरिटोरियस सर्विसीस श्री धर्मेश आंगले डेप्युटी सुप्रिटेंडंट ऑफ द पुलीस हांकां फावो जाल्लें आसा श्री दत्ताराम नायक एसिस्टंट सब इन्स्पेक्टर ऑफ द गोवा हांकां फावो जाल्लें आसा
श्री सुनील पाळकर हेड कॉन्स्टेबल पणजी हांकां राष्ट्रपती पदक फावो जाल्लें आसा. तशेंच म्हाका दिसता आमकां प्रेसिडेन्शियल अवॉर्ड जी फायर सर्विसीस हांच्या मदीं रोहिदास दत्ताराम परब हे सब ऑफिसर्स हांकां फावो जाल्ले आसा आनी प्रकाश दिवबाग कन्हैया हांकांय फावो जाल्ले आसा. दीस इज लिडींग फायर फायटर हांकां फावो जाल्ले आसा. ह्या सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता आणि परत एकदा ह्या भारत मातेक वंदन करता आणि वंदे मातरम, भारत माता की जय. जय हिंद, जय गोमंतक. एक साथ झंडा गीत शुरू कर. विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा. विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा. सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला. आंध्र भूमि का तन साया, झंडा ऊंचा रहे हमारा. विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा. विजयी विश्व तिरंगा प्यारा. So it gives us the opportunity to remember all the freedom fighters who have sacrificed their futures for giving us a peaceful life. Earlier to independence, people were not allowed to get an education and live a normal life like us. We should be thankful for those events responsible for the freedom in India. Indians were treated very badly by the Britishers. Just to speak that order, some of the great freedom fighters of India are Netaji Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, Bal Gangadhar Tilak, Bhagat Singh, Lala Lajpat Rai, and many more. They were leaders who struggled hard for the freedom of India till the end of their life. Now, after many years of independence, India is well-established democratic country all over the world. India is our country and we should be ready. India is our country and we should be ready to save from the enemy. It is our responsibility to keep our country ahead and make India the best country in the world. Jai Hind, Jai Bharat. आज आपण आपला 73वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करीत आहोत. आज सर्व भारतीयांचा आनंदाचा, अभिमानाचा, उत्साहाचा आणि गर्वाचा दिवस. हुतात्म्यांच्या पवित्र बलिदानाने समर्पित झालेल्या त्यागांचा दिवस. अशा सर्व न्यास हुतात्म्यांचा माझा मानाचा मुलगा. पवित्र आणि अनमोल स्वातंत्र्याचे बोल ठिकाण टिकावे यासाठी आज वर आज समाजातील भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी, अस्वच्छता, पाहून मनात विचार येते की यासाठी मिळालेले उद्योगां स्वातंत्र्य. महात्मा गांधींनी चले जाओचा नारा दिला व इंग्रजांना भारतातून पळवून लावण्यासाठी. आज आपल्याला हाच नारा द्यायचा आहे. तो देशातील भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी, दहशतवाद आणि अस्वच्छता पळवून लावण्यासाठी. घराचा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच. अशी सिंह गर्जना करून लोकमान्य टिळकांनी इंग्रजांना सळो की पळो करून सोडले. आज मात्र आपल्याला म्हणावे लागेल, स्वच्छ सुंदर देशात राहणे हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा असे आव्हान करून नेताजींनी ब्रिटिशांविरुद्ध लोकांना एकत्र केले. आज आपली भारत माता आपल्याला आव्हान करते, तुम मुझे स्वच्छ सुंदर रखो, मैं तुम्हें सदा निरोगी रखूंगी. अशा विविध समाजातील बंधनातून भारत मातेची मुक्तता करणे हे आज प्रत्येक भारतीयांचे परमकर्तव्य ठरेल. यासाठी प्रत्येकाने प्रामाणिकपणे आपापले कर्तव्य पार पाडले पाहिजे. सर्वांनी एकसंघ होऊन देश विकासासाठी समर्पित झाले पाहिजे. जय हिंद, जय भारत. 73व्या भारत स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तानं या स्वातंत्र्य लढ्यात त्यांच्याने आपलं जीवाचे बलिदान केले. श्रद्धांजली स्वातंत्र्य दिवस मनोपात उपस्थित
या गावच्या सरपंच, उपसरपंच, पंच मेंबर, माजी सरपंच, उपसरपंच, पंच मेंबर, या गावच्या आमचे सगळे प्राथमिक हायस्कूलचे विद्यार्थी वर्ग, शिक्षक वर्ग, नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक यांना सगळ्यांक मनापासून या आजच्या दिवसाच्या शुभेच्छा व्यक्त करतो. त्याचबरोबर सगळ्याच्या वतीन जे स्वातंत्र्यवीर जाऊन गेले त्यांची प्रत्येक भारतवासियांची कर्तव्य आणि जबाबदारी असा ते म्हणजे त्यांची आयच्या दिसा याद करप, याद करून तांकां आदरांजली दिवप वाहप. म्हाका दिसता आयचो हो दीस प्रयास करप आयचो हो दीस आमी दोन कारणांक लागून सेलिब्रेट करतात. पयलें म्हटल्यार आयच्या दिसा आमच्या भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळें, तो आनंद साजरो करपाचो एक कार्यक्रम. दुसरें म्हटल्यार जशें भाई सांगलें तशें आयच्या दिसा लिडर्स आसा, नेते आसा तेंच्यांनी आपलें जिवन आमचें बलिदान केलें आसा, तेंचो अभ्यास करपाक लागून हो दीस आमी आज सेलिब्रेट करतात. राष्ट्रीय सलोट सलामे आमचे प्राईम मिनिस्टर बाब नरेंद्र मोदीजी आज प्रगतीच्या वाटेर असतात, डेव्हलपमेंटाच्या वाटेर असतात. देशा भितर आमचो एक देश नंबर 1 करपा खातीर ते वावरत असतात आणि त्यांचे जी प्रगती चल्ल्या अख्ख्या देशा भितर जगान त्यांचे नाव जावन आसा. तुम्ही जाणा आसतले की आर्टिकल 370 जेन्ना त्याने काढले काश्मीरचे, खरोखरच आनंद ही आनंदमय जालो. आम्ही म्हणतात नी आनंद ही आनंद घडो आणि इकडे तिकडे चोवीकडे. तसेच काश्मीर टू कन्याकुमारी सगळं आनंदमय जालो. कारण 370 वयल्यान काश्मीर हे आमकां आपलेशें अशें दिसनासलें, पण जेन्ना 370 काढला खरोखरच काश्मीर हे आमचे आणि हिंदुस्थाना भितरले आणि हिंदुस्थाना भितर आमचो जी घटना तीच घटना थंय लागतली, तोच रायट थंय लागतलो. हर एक टायम वचपाक येवपाक जमनी घेवपाक